नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यावळीक तुमकां सगळ्याक येवकार. हांव सुशांत कुंकळकार आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू माळकानीकार तुमचे मुखार घेवन येतली खबर. आनी काल आमी एक खबर हाडिल्ली ती म्हणजे सद्याक जे गोंयाक IPS अधिकारी येतात तांचे जे कितें खेळ चलतात आनी गोंयच्या पुलिसाक ते कशे वापरून घेतात हाजे विशीं काल आमी चर्चा करताले. आनी काल एक मुद्दो हे आयिल्लो की ह्या IPSाचेर कारवाय कित्याक जायना म्हणून. आनी ताजे फुडें आतां फुडले ज्यो घडामोडी जाल्यात तातूंत भितर अशें कळटा की आमचो IGP ओमवीर सिंग हाका सांगलां की तूं तो अमेरिकेक हाजेर गेल्लो आहा, टुराचेर गेल्लो आहा USाक, ताका आपली परत आपयला. आनी अशें कळटा की जसपाल सिंग हाका चड करून ट्रान्सफर करतले. सो ह्या जर हाजेर पळयलें जाल्यार दक्षिण गोंयांत ते आमी काल उलयताले आनी एक आतां वेगवेगळे ह्यो आमच्यो आमकां फोन येवपाक लागल्यात आनी वेगवेगळ्यो खबरो आमकां मेळपाक ज्यो कोणाक खबर नात. आनी तातूंतली एक खबर म्हणल्यार एक IGPचो चलो, IGP न्ही, एक IPS ऑफिसर चलो जो दक्षिण गोंयाक स्पेशली आमचे जे कोस्टल एरिया आहा काणकोण बिणकोण थंय वचून मोठ्या प्रमाणाचे लँड डिलिंग्साक ताजो हात आसा. आनी ते लँड डिलिंग्स म्हळ्यार सगळे इलिगलच टायप ऑफ लँड डिलिंग्स. दुसरें होच वो आमचो IPS अधिकाऱ्याचो चलो गोंयाक इलिगल कॅसिनोय चलयता. सो त्या IPS अधिकाऱ्याच्या आशिर्वाद आसले शिवाय हें कांय जावपाक शकना. हें दिसना तुका? युरी आलेमावान पयर एक म्हणिल्लें दिस इज जस्ट अ टीप ऑफ आयसबर्ग म्हणून. आतां ही म्हण खरी जावपाक लागल्या. कळ्ळें तुका? आज काल आमचो जेन्ना हें जालें तेजे नंतर म्हाका 2-3 कडच्यान हें आयले फोन आयले. तातूंत भितर एक फोन आयलो आगोंदेच्यान फोन आयलो. आगोंदा एक मातशें फाटीं वता हातूंत. आगोंदा एक कंपनीन एक जमीन घेतिल्ली 3,60,000 सुमार. त्या कंपनीन ती एक बँके कडेन घाणाक दवरली आनी तेंच्यान पयशे काडले. एक वर्सभरा भितर ही कंपनी लॉसान गेली. लॉसान वतकीर तांचे कडेन ते पयशे भरपाक जायना म्हणटकीर बँकेन ते हाजेर एक्वायर करपाक केली. ती बँके कडेन आयली. तातूंत भितर जाल्लें कशें की कंपनीन जेन्ना एग्रीमेंट मारता तेन्ना सगळ्या कडेन हें मारना, सेल्डीड मारनाशिल्ली. तातूंतली 4-5 जाणां कडेन कितें मारिल्लें. तें अजून इन्वेस्टिगेशन म्हणजे म्हाका पेपर फूल मॅच आसात आनी हे कितें सांगता ती खबर हांव बेश्टीशी आयकल्ली खबर न्ही. आमचे कडेन सगळे अप टू झेड रिकॉर्डाचेर आसात, पेपर सगळे आसात आमचे कडेन, पूण आमी उलयता. सो ताजे नंतर कितें जालें, बँकेन एक कंपनी अपॉयंट केली. अल्टिमेटर काय म्हाका सारकें एग्जॅक्ट नांव येतना ही कंपनी अपॉयंट केली आनी ह्या कंपनीचो गोंयचो रिप्रेझेंटेटीव आसा तो एक IPS ऑफिसराचो चलो आनी तो थंय हें करपाक लागलो. सो मेन टायमार कितें जालें, आतां ही कंपनी अपॉयंट करपाक कारण कितें, ती रिकवरी करपाक थंयची. आतां रिकवरी कोण म्हणटा जमनीची आनी कशी रिकवरी पळयलें जाल्यार तातूंत जाल्लें कितें आसा, थंय लोकलांनी हे कंपनीचे इतले हें म्हणल्यार तातूंत भितर आपले धंदो चलोवपाक लागले लोकल. म्हणजे तातूंत शेकां घाली, बाकी दुकानां, 3,60,000 स्क्वेअर मिटर न्ही ती व्हडली जमीन जाली. सो आनी ती एकदम आगोन बिचाची एडजस्टंट आसा. सो हातूंत ते लोकल चलोवपाक लागले. मागीर ह्या कंपनीन हो मनीस ठेवलो रिकवरी लागून. थंय कळ्ळें की ते लोकल भायर सरपाक तयार ना. सो ह्या मनशान काणकोण पुलीस स्टेशनार वचून अशी कितलीशीं पिटिशनां तांचेर घाल्लीं आसात. सो आमी हांगा कायदो हें जालें जाल्यार आमी जबाबदार ना, हे लोकल आमची जमनींतल्यान भायर सरनात आनी अशें कितें. आतां कितें जाल्लें आसा, प्रशांत देसाय बाबडो गेलो. ताणें जे मानसीक त्रास तो भोगता आसतलो ते खबर ना. त्या टायमार ताका कशी गाळी पडल्या, कितें पडल्या तेंय खबर ना कोणाक. हें कोणाक लोकांक मुखार ना, हें पडल्याच आसतल्यो. आतां गोवोरमेंटान एक स्टेप घेवपाक जाय की दुसरो ऑफिसर काणकोणचो, अजून तरी काणकोण पुलिसाचेर तसो दबाव आयलो ना त्या ऑफिसराचो, हाजे फुडें येवपाक शकता. सो गोवोरमेंटान हें जावचे पयलीं हें बंद करचें. कळ्ळें तुका? अशी मागणी आतां म्हणजे एक उपाय हो एक. आनी दुसरो प्रशांत देसाय काणकोणाक जावचो न्ही, आनी एक गोंयचो पुलीस ऑफिसर हाका बळी पडचो न्ही अशें. प्रशांत देसायान तो आपल्याक चीफ सेक्रेटरीक रिपोर्ट बरयलो म्हणून हे सगळे उक्ताडार आयले. पूण अशें म्हणटात की हाजे पयलीं अशे आनीक 2 पुलीस ऑफिसर, एक PI आनी एक कॉन्स्टेबल असोच हाका लागून म्हणजे करतालो दुसरोच आनीक निमाणे कडेन ताजे आंगाचे शेकता म्हणून हे 2 ऑफिसरांक सस्पेंड केले, एकल्याक डिसमीस केलो. आनी हाजे फाटल्यानय एक परत एक तातूंतले भितरले विशयस हे म्हणजे ताकाय IPS हे एंगल आसा ते लागता. कारण तातूंकय भितर ते जे तांकां ज्या हातूंत भितर सस्पेंड केल्यात तातूंकय बी खंय तरी IPS
अधिकाऱ्याचे साटेलोटे गुंतिल्ले आशिल्ल्यान तांकां लागून हो हे दोग जाणांक आनी आतां जर सोशल मिडिया पळयल्यार तातूंतले थोड्यांनी कॉमेंट मारपाक लागल्यात. बरोबर. म्हाका काल आनी आज सकाळी 2 फोन आयले आनी हे दोनी फोन एक रिटायर्ड जाल्ले गोवन ऑफिसर बरे रँका वयले आनी रेस्पेदान रिटायर्ड जाल्ले, म्हणजे तांकां तांचें नांव सर्विसेक म्हणजे अशें तांकां अरे एग्जाम्पल अशें दाखयतात कोणी भुरग्यां मुखार. हे दोगांयनी सांगलें की आमची रिटायर टायमाक आमकां म्हणपालो असोच प्रेशर येतालो, तो कसो तरी हँडल केलो आनी देव आमचो बरो आसा की आमचेर ही लचाणां पडना. आमकां अशें करून फोन येताले वयल्यान ऑफिसरांचे आनी हें काम कर तें काम कर, आमी तसलें केन्ना केलें नाशिल्लें म्हूण तें काम करनासतना रावले. जाय जाल्यार म्हणपालें आमी JRP वचपाक रेडी आशिल्ले पुलीस स्टेशन नासतना, आनी म्हणटालो देवा नशिबान म्हणपालो आमी बरे भशेन रिटायर जाले. म्हणजे हे ऑफिसरान एक सांगलें की आपलें मातशें नांव उघड करनाका, कळ्ळें तुका, नाका ती भानगड्यान नाका. आपूण सर्विसेक इतलो एकय डाग आपल्याच्या युनिफॉर्माचेर लागपाक दिलो ना आनी त्या भशेन आपूण उमेदीन रिटायर जालो आनी आपल्याक जाय तशें आपल्या मना सारकें रिटायर जालो. पूण आपल्याचेर त्या टायमार म्हणटा प्रेशर येतालो. अशेच ऑफिसर आपल्याचेर प्रेशर घालताले की अशी कामां कर, हाका फेवर कर, ताका तें हें कर. ते म्हणपाक आपल्याक केन्ना केलें ना. हें अशें आतां ते म्हणजे सांगपाक म्हाका सांगपाक 2 फोन केल्ले ऑफिसरांनी की हय बाबा खरें सारकें तें आनी आमचेर येतालो पूण देवाचें नशीब आनी आमचें नशीब देवा कृपेन आमकां एकय डाग आमचो रिटायर जायसर लागलो ना म्हण. कारण काल आमी जी चर्चा करताले हे सगळे IPSचे आनी तातूंत कशे साटेलोटे आसात आनी पुलिसांचे कसो तातूंत भितर आमी एक एग्जाम्पल दिल्लें एक कॉन्स्टेबलाचें. आनी आतां अशें कळटा ताजे फाटल्यान काल जेन्ना आनीक हांवें हाचेर इन्वेस्टिगेशन केलें की त्या हाकाय तो जो कॉन्स्टेबल आशिल्लो ताकाय स्केपगोटूच केल्लो. कारण ताकाय अशेंच IPSचे सामके व्हडल्या लेवलाच्या IPS कडल्यान हे येतालो प्रेशर येतालो आनी तो निमाणे कडेन लो लेवलाचो म्हणटकीर फॅसिलिटेट करून दितालो. आनी ताजे कडेन आनीक काम आशिल्लें IPSचे जे कोण भुरगे किंवा बाकीचे जे कोण आसात जे असली बेकायदेशीर कामां करतात तांकां ताणें हेल्प करपाचो हें काम ताजे कडेन दिल्लें. आनी निमाणे कडेन एक प्रकरण जेन्ना आंगार शेकता म्हूण कळ्ळें ते IPSचे जे कोण लागींचे आसता तेन्ना हाका बळीचो बकरो केलो. आनीक आजचे जर सोशल मिडियाचेर पळयल्यार तो कोण तो जर पुलिसाक सगळ्याक कळ्ळें ताणें कॉमेंट केल्लो आसा की जे अशें आमचेर अशें करतात तांकां हें डिजर्व म्हणून. आतां कितें जाता तें म्हाका दोग जाण पुलिसांनी तो स्क्रीनशॉट तो जो आसा ताका कमेंटान धाडलो ताणें पयर सांगलां यू डिजर्व इट. DGP सर बरे भशेन बरयलां वचून आनी यू डिजर्व इट म्हणून ताणें कमेंट ओपन मारिल्लो आसा. म्हणजे जेन्ना आपल्याक अशेंच करून आपूण फशिल्लो आतां तूं फसता हें ताणें सांगिल्लें आसा. आनी हें आतां हांवें जें सांगलें पळय तुका आगोंदेचें कोण बापूय आनी चलो म्हणजे त्या चल्याक बापायचो आशिर्वाद आसा म्हण हें सगळें जावपाक पावता. हें फक्त एक प्रकरण कळ्ळें तुका. जशें जशें तूं आगोंदेच्यान आमी स्टार्ट केलें समज काणकोणच्यान स्टार्ट केलें काणकोण आमगे लास्ट पार्ट न्ही मुखार 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 जर येत रावलो तशें एक प्रकरण येतलें. आतां सद्या एक आमी मुखार दवरला हाजे फुडें आनी म्हायती घेवपाक कितें एक दिसाक जालें न्ही तें आनी म्हायती आतां बार्श्यां आसा बार्श्यां आनी कितें प्रकरण आसा मुखार कुंकळे अशें करून सगळ्याक ही जाल्लीं आसात आनी ही मुखार थोड्या दिसांनी परती भायर सरतली आनी वीथ प्रूफ बेश्टे अशें हें न्ही वीथ पेपर सगळे पेपर घेवन भायर सरतली. कोणाकय जर दिसता आमी सांगलें काणकोण पुलीस स्टेशनाक जाल्यार काणकोण पुलीस स्टेशनाक आमचे कडेन RTI घाल्ली हें आसा मेळटली. तुमी RTI घाला कळटलें कोण कितें सगळें ओपन. सो आनीक आतां आमी ह्याच आमच्या साश्टीकारांतल्यानूच एक विशय काडिल्लो की मडगांव आनी फातोर्डा हांची जी स्थिती आसा आनी तातूंत भितर आमी एक सामको मातसो हारशे केल्लो की मडगांव कॉलेप्स जाता आनीक हे आमचे फातोर्डा वयर सरता कॉमेंट केलें थोड्याक दुखलोय बी. पूण विजयान त्या दिसा जी मिटींग घेतिल्ली ताजे परिणाम काल साकून दिसपाक लागल्या. काल विजयान त्या हातूंत मिटिंगेक भितर एक प्रश्न काडिल्लो की इलिगल जे थंय गाडी आसात आनीक फुटपाथ ताणें एनक्रोच केला तांकां काडात म्हणून. काल आमचे साऊथ गोवाचो हो आसा कलेक्टर आसा अश्विन चंद्र ताणें एक ऑर्डर काडून ते सगळे गाडे काडात अशें आदेश दिला. आनीक हाका इन्स्ट्रक्शन दिलां मडगांव म्युनिसिपालिटीक की ते परत थंय येवचे नात हाजी दखल घेयात. दुसरे जाण हेल्थ डिपार्टमेंटाक आदेश दिल्लो आसा की थंय वचून पळयात म्हणून बरोबर की थंय सारके नॉर्म्स आसात काय आनी तांचे कडेन FDAचे लायसन्स आसा काय कितें ते पळयात म्हणून. ज्या दिसा मिटींग घेतिल्ली त्याच दिसा थंय सगळे आशिल्ले म्हणजे सगळीं डिपार्टमेंटां एक्सायज धरिल्ले ते फूड एंड ड्रग्स तुजी म्युनिसिपालिटी पुलीस ट्रॅफिक पुलीस. सो तांणी विजयान कितें सांगलें तुमी एट अ जॉयंट एक टीम करात
एक जॉईंट टीम ट्राय करात तरी आनी हांगच्यान सगळी बोड्ड्या बिड्ड्या खंय खंय कितें इटरीज ही म्हणजे जाका परमिशन ना पयलीं म्हणटा ते सगळे इटरीसाची लायसन्स चॅक करात. जर ना सोमती क्लोज कर. थंय जी रस्त्यार जर ते त्रास करतात भायर टेबलां हें घालून जाल्यार ती तांकां बंद करात. पार्किंग तांचे खंय जाता तें पळयात. म्हणजे लोकांच रस्तो फ्री फ्लो पार्किंगाक आसपाक जाय. फाल्यां त्या गाडयेक लागून एक्सिडेंट जालो हें जाल्यार तें बंद जावपाक जाय. सो हाजे नंतर रोखडीच पयली कलेक्टरान ऑर्डर काडली ती गाडयांक जी तुजी बेवाडची गाडी पार्क करनासात वर्सान वर्सां जावं कोण दवरतात मुद्दम म्हणून ताका. ताजे नंतर दुसरी काडली ती आमची कलेक्टरान की आतां हे हॉकर्स आनी हे तुगेले सगळे बेकायदेशीर जे गाडी आसात ते काडपाचे. त्याच बरोबर त्या मिटिंगेक आनीक हें केलें ताणें स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिली जे सोर विकतात म्हणजे बेकायदेशीररित्या सोर विकतात ताका बंदी करपाची आनी ताका बंदी न्ही ताजी कडक कारवाय करपाची आनी ते म्हणजे ताका विकपाक दिवप ना बेकायदेशीररित्या सोरो आसा वो दिवप ना. आतां हातूंत भितर एक आसा 29 गाडी पार्किंग करता म्हूण ऑर्डर दिली खरी. जर आमी फीश मार्केटा कडेन वचपाक गेले जाल्यार ते जे ट्रक आसात थंय कितली तेंपूच जालो ते थंय पार्क केल्ले आसात रस्त्यार आनी हे कलेक्टरा कडल्यान 30 मिटराचेर सुद्दां आसतना म्हाका दिसता. म्हणजे कलेक्टर ऑफिसाच्या तोंडार तें आसा आनी ते हाजेर एक पुलीस न्ही कोणूच कारवाय करना केन्ना. आनी थंय 2 एक्सिडेंट जाल्ले आसात. एकट्याक तर नुस्तेकाराक ताजे ड्रायव्हराक न्हीद लागली ती वेगळी ताका दुसऱ्याक सायडी बशिल्लो ताका जीव वगडावलो गाडी पार्क केल्ली म्हणून. जीव आगडावच पडलो सर ताका ते कुटुंबूच सगळे ताजे पयलीं आतां त्या भुरग्याचे ताका एक भुरगो आसा ताजे 1 वर्स पयलीं आवय मेल्ली आनी हे एक्सिडेंट बापूय मेलो आनी ते दोगी जाण भुरग्यांक आतां पालक ना अशी परिस्थिती तांची जाल्ली आसा. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार आनीक एक हे गजाल जी ह्याच माध्यमांतल्यान आमी सामकी लावून धरली आनी ताचो हे तो म्हणजे अंडरग्रावंड सिवरेज पायपलायनीचे कनेक्शन घेतलें ना म्हूण मडगांवच्या 3 हॉटेलाचे तांगेले हे बंदी हाडिल्ली. सो तातूंतले भितर तांणी आपले बाजू म्हणटा सांगिल्लें की आमी एप्लाय केला तुमची अजून पायपलायनीच जावना सो आमी घेतले कशें काय म्हणून. सो तातूंतले भितर काल एक हें जालां की एका जे कॅफे आशिल्ले मडगांव कॅफे तांकां जी बंदी घाल्ली ती फाटी घेतल्या असो आदेश काल आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिल्लो आसा. सो ह्या माध्यमांतल्यानच तो प्रश्न आयिल्लो म्हूण हांवें हांगा चर्चेक काडलो. पण एक जर पळयलें जाल्यार आमी म्हणटाले की प्रशासनाक गती येवपाक जाय प्रशासनाक प्रोएक्टिव्ह जावपाक जाय. बाकीची जी कारवाय करपाची तिनाचेर कारवाय थांबयली ताजे नंतर इलेक्शनाचो हें दिलो इलेक्शन आसा आनी आसा बाकीची कारवाय अजून इलेक्शन करता म्हण सांगिल्लें काय केलें कारवायची परस मेन ती पायपलायन सुरू करून तांकां कनेक्शन बरोबर करता जाल्यार कारवाय सगळ्यांचेर करपाक जाय आशिल्ली. पायपलायन घालना ही तांची मिस्टेक आनी थोडे कडेन अशें मडगांव म्हाका दिसतात पिपळापडा कडेन त्या सायडीक पायपलायन वचपाक जागोच ना. खंयच्यान घालतलो खंय तूं रस्तो फोडचो पडटलो अशी परिस्थिती आसा कळ्ळें तुका. सो एक तरी आसतना सिवेज डिपार्टमेंट कितें म्हणटा आमी 80% काम केलें म्हूण मडगांवचें आनी अजून काम चालूच आसा. बट हे जरी असलें तरी एक बऱ्याची गजाल म्हणजे ती प्रशासन आतां नेट घेवपाक लागला. ते कोणाकय प्रेशर हाड जावं किंवा कितेंय जावं पूण नेट घेवपाक लागला. हो नेट मातसो तरी जीव आयला. सो हो नेट असोच चालू उरचो अशें आमी मागतात. आनीक तातूंत भितर आमी ह्या माध्यमांतल्यान परत आव्हान सगळ्याक करतात की जर नेट तसोच उरपाक जाय जाल्यार मडगांवचे नागरीक आसा तांणी प्रोएक्टिव्ह असो स्टँड घेवपाक जाय. दुसरें हातूंत जर कोणूय राजकारणी येवन खो घालता जाल्यार त्या राजकारण्याक एक तर बंद करपाक जाय किंवा तूं हें कितें करता हें विचारपाक जाय. मडगांवकारान तें तशें केलें जाल्यार जशें फातोड्या रिजल्ट दिसपाक लागल्यात तशेंच मडगांवां दिसपाक वेळ लागचो ना. इतलेंच म्हणून आमी ही चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.